उद्घाटन करता। हे पहिल्या रस्त्याचें उद्घाटन जाल्लें आसा आनी हेच्या फुडें आनी 2 रस्त्याचीं कामां जातलीं। आमच्या बरोबर केदार बाब आहा, MLA आहा, दुसरो झेडपी आहा, आमचो वार्ड मेंबर संदीप बांदोडकर आहा, डेप्युटी सरपंच आहा आनी आमची सरपंच आहा, तशेंच बाकीचे आमचे रिस्पेक्टिव्ह मेंबर बाकी सगळे आहा आनी आमचे लोक आहा। तांच्या सकयल तांच्यांनी सगळ्यांनी येवन हांगा आमकां उपस्थिती बरी करून ही कामां करपाक उमेद दिल्ली आहा ह्या सगळ्या लोकांनी। तेन्ना ही कामां बरी जातली अशी हांव उमेद बाळगतां। विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा आयज आमी वॉर्ड नंबर 9 मार्रा ह्या रस्त्याचेर एस्फाल्टिंगाचें काम हातीन घेतलेलें आहा। हे 3 कडेन रस्तो आमचो जावपाचो आहा थ्रू विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा फंड। ती जायती उदरगतीची कामां जी बेजीक नेसेसिटीज लोकांक लायट, उदीक, रस्ते हे विलेज पंचायत पिल्यान अंडर एबल लिडरशीप ऑफ आमचो ऑनरेबल साळगांवचो आमदार केदार नाईक यांच्या लिडरशिपी सकयल ही सगळीं कामां आमी फुडें व्हरता। तेन्ना आमकां आमच्या ग्रामस्थांचोय बरो सपोर्ट मेळटा। सगळ्यांचे बरे प्रपोजल, बरी सजेशनां आमकां येता तेन्नाच आमी अशा तरेची कामां ही करूंक आमच्या ह्या वाठारांत शकता। आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, तुमी सदांच कवर करता, पिळण ही एक आमची अशी पंचायत आहा की सदांच आमी अग्रेसर, सदांच फुडें आसता। आमची पिल्यान पंचायत एक मॉडल पंचायत करपाक आमी सदांच सगळे मेंबर आमी फुडें आसता। आमकां आमदाराचो साथ, आमचो झेडपीचो साथ आमकां मेळटा, तसोच लोकांचो साथ मेळटा। ह्याच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान आमी एक बरी पंचायत, ह्या सगळ्या गोंया भितर एक बरी पंचायत, आदर्श पंचायत, क्लिनस्ट पंचायत असो हो एक आमकां एक नामांकी आमकां एक मेळ्ळें आहा। बायोडायवर्सिटीनूय आमी बरें काम करता। ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ह्या गांवचो कसो जावप, ह्या गांवचो विकास कसो करप, सगळ्यांक फुडें व्हरून आमचो प्रधानमंत्री म्हणटा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो धोरण आमी सगळ्यांनी फुडें घेवन आमी फुडें वयता आसतना सगळ्यांक फुडें घेवन वयता ह्या आमचो गांवचो विकास करपाक। आनी हाका आमकां आमचो आमदाराचो, आमच्या झेडपी आमचो संदीप बाबाचो सगळ्यांचो बरो पाठिंबो मेळटा। खूब आमकां बरें दिसता जेन्ना आमची कामां आमी फुडें व्हरता आनी आमी वचून फॉलोअप करून घेवनूय येता ती। आनी थोडो टायम लागता, फायली खंय हेवटेन तेवटेन जाल्यार म्हणजे कामां जावन पडटा, कामां हाडटा करून हाडटा आमी। अशेंच आमचे फुडें आनी खूब कामां जावपाची आहा, फुडें आनीक रस्ते जावपाचे आसा। आमकां MLAचो भरपूर सपोर्ट मेळटा। आतां फुडले आमचे सकयल मॉडेल्साचे सकयल रस्ते आहा, तेणें सांगला फायल खंय तरी आमची फायनान्साक शेकोन उरल्या, त्योय बेगीन फॉलोअप करून हाडटले आनी त्योय आमी कामां करतले। वॉर्ड नंबर 9 विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा हांगासर आमी आसा। आयज ह्या 3 रस्त्यांचे आयज सोलिंग आनी आस्फाल्टिंग हें काम चालू केल्लें आसा। आनी हें काम चालू करता आसतना आमच्या मदीं आसा आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार श्री केदार नाईक, तशेंच सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी हांगासर सगळे ग्रामस्थ उपस्थित आसा। बरें दिसता की विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा तरेकवार कामां ते हातीन घेता आनी सगळीं कामां करता आसतना आमकां जावं झेडपी जावं पंचायत आमचो आमदार हेचो बऱ्यांतलो बरो तेंको आमकां आसता आनी हेच्या सगळ्या सपोर्टान ही कामां सगळीं आमकां करपाक मेळटा। खुबशीं कामां पिल्यानान फुडें जावपाची आसा आनी तुमकां पळोवपाक मेळटली फुडें ही कामां सगळीं। खुबशीं कामां ताणें आपल्या लिडरशिपी सकयल खूब कामां घेतलेलीं आसा। आमी आमच्या तेज्या आदारान आमच्या झेडपी फंडासूनय खुबशीं कामां घेतलेलीं आसा, तिवूय फुडें आमकां करपाक मेळटली। मागता असोच आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांचो जो आमकां सदांच सपोर्ट दिल्लो आसा तेणीन बरीं बरीं कामां करपाक, तेंच्या सपोर्टान, तेंच्या आदारान आयज आमी आसा आनी तेंच्या सपोर्टानूच ही सगळीं कामां करपाक आमकां मेळटा। असोच तेंचो सपोर्ट सदांच आमकां लाभचो आनी जी कामां तेंचे ग्रेवेन्सीस आसा आमकां ती सांगता आमकां ती आमी कामां सदांच आमी करपाक सदांच फुडें आसतले। थोडो टायम सदांच फाटीं फुडें जाता कारण फायली मूव जाता आसतना ह्या डिपार्टमेंटान दुसऱ्या डिपार्टमेंटान वयता, पूण टायम लागता, पूण कामां ही 100% जाता। आयज सगळे ग्रामस्थ, आमचो आमदार सगळे हांगासर उपस्थित रावन हे आयज बरें शुभारंभ ह्या रस्त्याचें केल्लें आसा। अशीच फुडलीं सगळीं कामां सगळे बेगीच्या बेगीन आमी करुया। देव बरें करूं। पिलेन ह्या गांवांत आमी आसा वॉर्ड नंबर 9 आयज तेंच्यांनी 3 इंटरनल रोड्स पंचायत फंड घेतलेले आसा। बरें दिसता की पिलेन ही पंचायत सदांच एक फुडाकार घेवन बरी बरी डेव्हलपमेंटाची कामां करीत आसतात। तशेंच सांगपाक आनी एक गजाल बरी दिसता की आयज सांजचे
आमी जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान थोड्यो सोलर लायटी घेतल्या. तेजे कितल्यो 20 सुमार लायटी तेजे आयज आमी तांचे इनॉग्रेशन करतले. सो आमी जाता तितले पंचायत फंड आसूं, ZP फंड आसूं, MLA लेड फंड आनी गव्हर्मेंट ह्या चारूय फंडांतल्यान जी मॅक्झिमम कामां डेव्हलपमेंटल कामां आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन घेवंक मेळटा ती आमी घेत आसा. आमी सदांच एक टीम म्हणून काम करतात आनी टीम म्हणून काम करता आसतना आमकां एकामेकांचो साथ मेळटा, लोकांचो साथ मेळटा आनी ताका लागून ही कामां बऱ्या तरेन फुडें वचत आसा. प्रश्न फुडें व्हरत जाल्यार जे अंडरग्राउंड केबलिंगाचें जाल्लें आनी जे रस्ते ते ऑलरेडी काम चालू जाल्लेलें आसा. रामनगर हांगच्यान तें काम स्टार्ट केलां ऑलरेडी जाले 2-3 दीस. थंय कित्याक केला जाल्यार थंय पालखी आसा शांतादुर्गाची, ताका लागून थंयच्यान सुरवात केल्या. सेकंड ते आतां वॉलान ज्यो साईबाबा देवळा कडेन देवत्यो आसा थंय रोड पिड्ड्यार जाल्या. सो सेकंड फेजीन ते घेतले आनी मागीर मेन रोड चालू करतले. सो म्हाका दिसता पावर लायनीचे लास्ट 4 दिसाचें काम उरलां. ते जर 4 दिसाचें काम कंप्लीट जायत जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी इश्यू ह्या 3 पंचायतीन कितें आशिल्लो टोटली सॉल्व जातलो. रस्त्याचे म्हणटा फुडल्या 8 दिसान सगळे कंप्लीट रोड जातले. ऑलरेडी सुरवात जाल्लेली आसा. सो हे 2 आसून एकूच आमचो उरलो उदकाचो इश्यू. तुमकां खबर आसा उदकाचो इश्यू मेन बार्देजान आमकां भरपूर त्रास जाल्लेले आसा. तिलारीचें उदक जेन्ना बंद जालें तेन्ना आमकां ह्या वाठारांत सालेगांव कन्स्टिट्युएन्सीन खुबश्या जाग्यार आमकां उदकाचे भरपूर समस्या निर्माण जाल्या आनी त्यो आमचे कडेन जाता तितले आमी टँकर थंय घालीत आसा. गव्हर्मेंटाचे घालता PWD, त्या भायर आमी आमचे कडेन प्रायवेट जितले टँकर घालूंक जाता ते आमी घालीत आसा. म्हाका दिसता अप टू 15 ही जी समस्या आसा ही सॉल्व जातली आनी आमकां तिलारीचें उदक जें आसा हें परतें उदक आमकां मेळपाक सुरवात जातलें. सो आनी एक विकाचो सुमार आमच्या लोकांक थोडो त्रास जातलो, पण एक वीक जातकूच सगळे परती जी उदकाची सोय आसा ती परती सगळी बऱ्या तरेन जातली आनी सगळ्यांक उदक मेळटलें. आज हांव पिलेन पंचायत आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर आनी तशेंच हांगच्या वाठारांतल्या लोकांचें सगळ्यांचें अभिनंदन करता की खूब डिमांड आशिल्ले ह्या रोडांचे. खूब टायम जालो हे रोड पेंडींग आशिल्ले ते आयज संतोष बाबान आनी पुराय पंचायतीन फुडें सरून ह्या आयज तेजें उक्तावण केलेलें आसा. हेका लागून हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.